जेजू सौम्या आता पाकारता जीणी बदलू खंडित निचेव करता बोगस म्हाका जेजू तुजी काकूळ मागता आयच्यान पातका मुजी सोडता खंडीत सोडता. पवित्र नदीच्या नावान मिसाचें बलिदान प्रारंभ करूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवें. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो देवान फोव केल्ल्या ह्या नव्या दिसाक आमी अर्घां दिवया. आयचो वांजेल प्रत्येक रितीन राची सावन बरो संबंद रुता करूं आमकां उलो दिता. तूं वेदेशी येतना तुज्या भावा विरोध तुका कितेंय आसा म्हूण बगता तुजी काणीक थंयच पयले वचून राजी जा आनी उपरांत येवन तुजी काणीक भेटय. पेला वा थंय तशेंच पेल्या थंय बरो संबंद रुता करूंक हाची वाचपा आमकां उलो दिता आसतना ती सुकृपा ह्या पवित्र मेसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन मागून घेवया. थोडो वेळ मौन रावन सर आमच्या ल्हान बोट पातकांची आमी दूख धरया. सांगाता म्हणे हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट आदरणांनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच संवकार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुये. मोगाळ बापा पास्काच्या परबेक फोवते परी तयार जावं आमकां तुज्या भावार्थांक आदार दी. सगळी तुजे पवित्र सभा कुडीच्या दंडवणेन अपराजीत काळ समरंता दंडोवन सन एकल्याच्या आत्म्याक फायद्याची जावंक निर्मी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणात चेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक
पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून न्याय नितीन चलात जाल्यार तो खरेंच जियेतलो, तो मरचो ना. ताणें केल्ल्या खंयच्याच पातकाचो हांव आनीक उडास करचो ना. ताच्या प्रामाणीकपणाक लागून तो जियेतलो. खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोश भोगता, उलयता तो सर्वेस्पर देव. ताणें आपलें खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोश भोगता न्हय. पूण नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता त्यो सगळ्यो कांटाळ्याच्यो करण्यो करीत जाल्यार तो जियेत गाय. ताणें केल्ले खंयचेच बरे करण्याचो उडास उरचो ना, कित्याक ताणें विश्वासघात केला आनी पातक केलां. ह्या खातीर तो खरेंच मरतलो. तरी तुमी म्हणटात सर्वेस्पर करता तें सारकें न्हय. इस्रायेलाच्या घराण्या आयक, हांव करता तें सारकें न्हय वा तुमी करतात तें सारकें न्हय. नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना तो आपणें केल्ल्या वायटाक लागून मरता. पूण खोटो मनीस आपलें खोटेपण सांडून न्याय नितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वाचयता. आपणें केल्ल्या सगळ्या पातकांक ताणें पाठ केल्या देखून तो खरेंच जियेतलो, तो मरचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी, सोम्या तर तुजे मुखार रावात कोण. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी, सोम्या तर तुजे मुखार रावत कोण. पाताळ तावन सोम्या हांव तुका बोब मारतां. सोम्या आयक म्हजो ताळो, तुजे कान चीत दिवन दीत म्हज्या खालत्या विनंतेच्या ताळ्याक. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी, सोम्या तर तुजे मुखार रावत कोण. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी, सोम्या तुजे मुखार रावात कोण. तुजे लागीं आसात देखून पातकांचें बोगसाणें, आमकां आसा तुजी भया भक्त. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी, सोम्या तर तुजे मुखार रावत कोण. म्हजो आत्मो सोम्याची वाट पळोवनच आसा. ताच्या उतराचेर म्हजो आत्मो भरवसून रावला. केन्ना फांतें जायत अशें म्हणून पाऱ्यागार आशेवन आसता. त्या वनसड म्हजो आत्मो म्हज्या धन्याक आवडून आसा. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी, सोम्या तर तुजे मुखार रावत कोण. ये इस्रायेला, सोम्याची वाट पळोवन राव, कित्याक ताचे लागीं आसा काकुळट. संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच लाभता. तोच इस्रायेलाक तिच्या सर्व खोटेपणांतली सोडयतलो. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी, सोम्या तर तुजे मुखार रावत कोण. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. तुमची सर्व पातकां तुमचे तावन हुमटून काडा म्हणटा सर्वेस्पर, आनी एक नवें काळीज आनी नवें मोन तुमचे थंय आसा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचेय सवय आसूं. समातेवा प्रमाणे
जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका ये सौम्या. जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, शास्त्री आनी फरिसेवांची धर्मदिश्टे प्रास, तुमचे धर्मदीस चड जाल्ल्या करीत तुमी सर्गींच्या राजांतरीक चेनात. आमच्या पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां, चिवेशी मारी नाका. जो कोण चिवेशी मारता ताका निती सभेक जडतेक उबे करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका आरे पिश्या म्हणटा ताणें येमकोणाच्या उज्यांत लासा जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी कानीक भेटोवंक वेतना जर तुज्या भावाक तुज्या विरोध कांय आसा म्हूण उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत पाटी येवन तुजे कानीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्टीच्या वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका नितीकर्ता आधीन करीत आनी नितीकर तुका पाऱ्यांच्या हातांत दीत आनी तुका बंदेन घालतेत. सतत हांव तुमकां सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयचो तूं बायस सरसो नाय. देवाचें उतर हें. वाकणणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, पेल्या थंय बरो संबंद रुता करूंक राजी जावं बक्षाण्याच्या स्पिरितान जियोवंक प्रत्येक कृतेन आयचो वांजेल आमकां उलो दिता. बक्षाने देवान आमकां दिल्लें एक श्रेश्ठ देणें. केदाळ आमी बक्षाण्याचें मोल समजून घेता त्या वेळार हेरांक बोगसूंक आमी सदांच मुखार सरता. खंयची एक वस्त आमकां धर्मार्थ लाभल्या तर त्या वस्तूचें मोल आमकां कळीत जायना. तसो उपयोग करता पूण तितली जागृतकाय आमी करिना. पूण खंयची वस्त आमी मोलाक घेतल्या त्या वस्तूंचें मोल आमकां कळीत आसा, ताची जागृतकाय आमी घेता, जोगतो उपयोग करता, पाड जायनातले बरी पळयता. आनी कित्याक ताचो हुस्को आमकां आसा, कश्ट आमी काडल्यात ती वस्त आपणाव. बॉक्साने देवान आमकां दिल्लें एक धर्मार्थ देणें. आमी कांय कश्ट काडूंक ना, पूण जेजून आमचे खातीर कुर्सार कश्ट काडून बॉक्साण्याचो महात्व कितलो आनी कित्या पासून बॉक्सूंक जाय म्हणलें ताचे चिनये द्वारे आमकां दाखोवंक दिलां. आमी हेरां संगी हेरांक बॉक्सून बॉक्साण्याचो स्पिरीट आमच्या जिवितांत रुता करूंक आनी पेल्या थंय बरो संबंद रुता करूंक जेजून आमकां पोवणें दिलां. बॉक्साण्याचो महात्व वेचीक पुताच्या गणितान आमी नियाळता. वेचीक पुताक असो महात्व केदाळाक कळीत जालो. केदाळा तो पयस आसलो त्या वेळार बॉक्साण्याचो महात्व ताका कळीत जालो. पूण ताच्या भावाक तो कळीत जावना, कित्याक तो घरा भितरच आसलो. बॉक्साने संबंद घट करूंक आमकां प्रेरण दिता. एक सादें दृश्टांत तुमच्या मुखार हांव दवरतां. एक फावटी एका याजकान पयल्या कुमगाराची दोतोन जाल्या उपरांत भुरग्यां लागीं विचारलें आसा, तुमी जे लागीं कुमसाराक येवचें नाका, कित्याक हांव सडीत प्राजीत दितां. आनी त्या वेळार एका भुरग्यान उबें रावन सांगलेलीं ती उतरां, देव म्हाका बक्षिता तर हांव खंयची कसलोय प्राजीत करूंक, कसल्याय कश्टांचे प्राजीत करूंक हांव तयार आसां. जेजून सांगलेलीं ती उतरां दुस्मानाचो मोग करा, द्वेशितल्यांक बरें करा, शिरापतेल्यांक आशिर्वाद दिया, निंदा करतल्या पासत मागा. तुमचो मोग करतल्याचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार हातूंत तुमकां कितें फायदो. जेजून कुर्सार उमकाळटा आसतना आपल्या थिंपी उडयल्ल्यांक, केळकुळां केल्ल्यांक, कुर्सार मारल्ल्यांक बक्षून आमकां देख दिल्या आनी आमी बक्षून आमचे थंय बरो संबंद रुता करूंक साध्य आसा म्हणली शिकोवन आमकां दिल्या.
देव आमकां बक्षिता आमची कितलीं कसलीं ती पातकां जावं म्हूण आमकां एक दृढ पातयेनी आसूंक जाय दुबाव आमी पयस करूंक जाय चिंतया पांयाक एक गाय जाला तो गाय आमी हर एक दीस किमचितांव तर किमच्योन चड करतांव तर खंडीत जावन तो गाय कोण जायना कित्याक आमी दुबाव सोडतांव बोक्सूंक तयार जातांव बोक्सांनी त्या वातावन पेल्यातावन आमकां खंडीत लाभता देव आमकां वळखता कित्याक आमी बोक्सूंक एक मॅट मुखार करतांव देव 2 मॅटां मुखार करता आनी आमकां नवो संबंद रुता करूंक जेजूस ताची कृपा आमकां खंडीत जावन दिता बोक्सानेचो सक्रामेंत बोक्साने आमकां प्रत्येक रितीन कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांतर लाभता हेर धर्मांत आमी पळयता हिंदू मुस्लीम ह्या धर्मांत बोक्साने जोडी जाय तर पयस पयस वसा जाय जावं पुरो मेक्काक वा काशीक पूण आमकां भोव लागशिल्ल्यान म्हणलें बरी ह्या कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांतर बोक्साने ती कृपा आमकां लाभता आनी हेरांक बोक्सूंक प्रेरण ह्या सक्रामेंता द्वारी लाभता बोक्साने केदाळा प्रारंभ जाता केदाळ आमी बोक्सूंक निर्धार घेता प्रत्येक रितीन ह्या प्राचीत काळार आमी आसाव केदाळ आमच्या आत्मीक चिनयेची नवसरणी करूंक बरें करूंक वायट तावन पयस सरूंक आमी निर्धार घेता त्या वेळार बोक्सानेचो स्पिरीट बोक्साने जाय जाय म्हणलें आमच्या मोतीन कंसता प्राचीत काळार आमी आसाव आत्मीक जिणयेची नवसरणी करूंक आसाव हे 40 आमकां कुरपेचे दीस आमच्या जिणयेक नव्या वाटेन चलचे दीस तर ह्या दिसांनी मागणे ध्यान उपास दान धर्म बोक्साने ह्या विशीं आमी चडीत नियाळ करता आसतना देवा थंय पेल्या थंय बरो संबंद रुता करूंक कृपा मागया आनी प्रत्येक रितीन तसो जेजू क्रिस्त ह्या वेदेर परत मुंड्या आनी वायना रुपार हजर जाता आसतना तेच कृपा आमी मागून घेवया आमेन Opunge Baba Vundo Govanso Wainda Folanso Folamcha Vauraso Gurtamcha Mogaso Opunge Baba Monkalzaso सर्वेस por Deva Srishti Rasnara भेटतां तुका उंडो गोवासो मनशांच्या वावरान केलो प्रितुमेन दिलो आत्मीक पोशण जातलो ओपून गे बाबा उंडो गोवासो वायंदाका फोळांसो फोळांच्या वावरासो गुर्तांच्या मोगासो ओपून गे बापा काळजासो भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार तेवा बापाक मानता तसलें सावंदे मन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मैमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्पोर मानून घेव देवा आमच्या दयाळ बापा तुझ्या कनवळेच्या पदवेन आमचे सुडवण करूंक तुवें येवचिलें आनी जेजून कुर्सार आपल्या रक्तान ओपलेल्या यज्ञा वरवीं आमकां बक्षाने दिवंक तुजी खुशी जाली तोच यज्ञाताय आमी नव्यान भेटयता आनी दयाळेन तो मानून घे म्हूण मागता हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवें आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवय आसूं आमचे काळजां उबारुये आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तेनवासुये वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका तेनवासूंक फावो हो कांय दोनी तिसोनी आमच्या फायदे आसूं नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमचीं काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या
वो नवो काळ सोडून येसो आमचे वंदवण्यो दांबून तुजे साखरे करूंक निर्लो बे काळजान बरताय तूं आमकां नव्या बळान सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरणांत असल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमचीं काळजां बापायच्या मोगान तूं आमकां शिकयताय देखून सगळ्या दुतां भक्तां संगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी म्हणटा पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गीन तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंसर्गीन तुका जय जय बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता सावंती आमकां आमच्या सुम्याची चूक क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची त्याच परी जेवण दतच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें रगत पदकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस मनशां पासून तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Babarta so good purgatoria. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि व जिवित सोडून आनी सोडूनची काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुवतले आमी सुमेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळें हें सखी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या सर आमच्या कुटुंबाच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी इश्टगाती मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आम्हा सुमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मर्ये देवाचे माई संगती सांजुजे तिसो पती भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मान उरल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटू दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू हुतय पवित्रत्म्याच्या एक पावना सरपौद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैपाव तुका ससनाच्या ससना आमेन. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी सांगाता घाल जेजून शिकयल्ले प्रार्थन सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज काय तुझी कुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगूच आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका
पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परा सर्वायटांतले आमकां निवार देखृणयाचे वेतांत सवस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नतरेक तेलांक आमकां तुज्या उदारका कुलतेन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सुमे दिसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती देणे कोटांत सांबाळ तुमची येताना रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवय आसूं. माय मग सुगुर्तू साव एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ सवनसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुजे भितर रावचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुजो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता. तुका अर्गां दिता हांव धन्या जीवन मुजें भेटयता. उंड्या रुपार काळजांत आयलोय पातका काळोख ना पयस केलोय. उंड्या रुपार काळजांत आयलोय पातका काळोख ना पयस केलोय. सर्गी प्रकाश आसफांक कयलोय सर्गाद आयजी सोम्या म्हाका केलोय. तुजो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता. तुका अर्गां दिता हांव धन्या जीवन मुजें भेटयता. प्रार्थुये सर्वेस पराखण वळ्या बापा तुज्या पवित्र जेवणान वांटो घेवन आमकां नवो जीव मेळूं आनी ताचे वरवीं पुरण्या कोट्यापणांतली नितळ सावन तुज्या ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो मेळूं हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नवें. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर पदवेदार देव बा पुत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं आमेन. वसुनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांजुचे बापाक नवेन. सांजुचे बापा नजरेताच्या कुटुंबाच्या रखण्या तुका आमच्या ह्या कर्मेलीत कोवेंताचो पात्रोण म्हूण आमी स्विकार केला. आमचो आनी आमच्या कुटुंबाचो राखणो तूं हांगासर भायर भितर वेतल्यांची मेटां तूं सांबाळ. जशें नजरेताच्या तुज्या कुटुंबान घडलें तशें आमच्याय कुटुंबानय क्रिस्ताक मानाचो जागो दिवं आनी क्रिस्ताच्या उतराच्या उजवाडान वडिलांनी भुरग्यांक वागोवंक तूं मार्गदर्शन दी. कुटुंबा जिविताच्या पात्रोण आनी वावरड्याच्या शरोती तुजे जतनेकाल कुटुंबाच्या उदरगते खातीर आमी करचो हर एक वावर फळाबरीत कर. तुजे सरशी आयिल्ली आनी तुजे लागीं मागले मेळनासतना कोणी पाटी वचूंक नात म्हणल्यार आविलाच्या सांत तेरेसाच्या उतरांनी प्रेरण जोडून आमची सर्व तेसावां आनी मागणी तुज्या हातांत ओपून दिता हांव. म्हणून आमच्या गरजां पासून मागया. तुज्या विनवण्यान ही आमची मागणी जेजू क्रिस्ता मुखांत आमकां फावो कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवन तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्राज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोलले सुमी तुजे सांगाता श्रेया भितर तूं सुदैव आनी सेवेक फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तशें जाता आनी सदां सर्वदा आमेन. सांजुचे आम्हा पासत विनाती कर. E भाग्यवंता जुसे देव मायेच्या पती सर्गींच्या सोबीत फुला पदवेदार शारती सुजे बापा पाव तूं म्हाका सुजे बापा पाव तूं म्हाका सुजे बापा पाव तूं म्हाका सुजे बापा पाव तूं म्हाका. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरी आशीर्वाद दिवा आमकां. भाग्यवान कुसाचे गुरुवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या आस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.